मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 19. त्याशिवाय हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरले दोग जण एका मोनाचे जावन खंयची एक वस्त मागतीत जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप ती तांकां दितलो. Acts of Apostles chapter 16 verse 25 and 26. सुमार मोद्यान रातीर पाऊल आनी सिलास मागणे करीत देवाची स्तुती गावन आसले. हेर बंदिवान कान दिवन तांकां आयकताले. तेदवा एकाच एक कठीण भुंय कंपनी जाली आनी बंदे सड्याची बुन्याद हाल्ली. तक्षणच दरवाटे सकड उक्ते जाले आनी बंदिवानाच्यो सांखळी तुटून पडल्यो. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 23. तो दीस येताच तुम्ही म्हजे लागीं कितेंच मागचे नात. सतत हांव तुमकां सांगता, म्हजे नवी बापा लागीं कितेंय तुमी मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 25. तवळ ताचे शिसाचे सरशी वचून ताका जागोवन म्हणाले, सोम्या, आमकां बचाव कर, आमी बुडटा. मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 27. पूण तेच घडये जेसू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव सुतो, भिये नाकात. मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 28. तितल्यार पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, सोम्या, तूं सुतो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे सरशीन येवंक फर्माय. ये म्हणालो जेजू ताका. तवळ पेद्रू दोणी वयलो देंवून जेजू सरशी वचूंक उदकाचेर सोलोंक लागलो. पूण वारें जोरान वाळटलें तें पळोवन तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो. तितल्यार सोम्या, म्हाका बचाव कर म्हणून ताणें बोब मारली. मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 31. तक्षणच जेजून हात दिवन ताका धरलो आनी म्हळें, उणा बावार्थाच्या, कित्याक तूं दुबावलोय. Psalm chapter 121 verse 2. सरेस्परात हांव येता म्हजो आदार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. Jeremiah chapter 33 verse 3. म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो. तुका कळीत ना ते वर्ते गूठ हांव तुका सांगतलो. Psalm chapter 3 verse 4. हांव व्हडल्यान सरेस्पराक उलो मारता, आपल्या पवित्र पर्वतांत तो म्हाका जाप दिता. मॅथ्यू चॅप्टर 17 verse 7. तवळ जेजू तांचे सरशीन येवन तांकां आपोवन म्हणालो, उठा, भिये नाकात. Psalm chapter 44 verse 26. उठ, आमकां पाव, तुज्या मोगा खातीर आमकां निवार. Psalm chapter 147 verse 13. कित्याक तुज्या दरवाट्याचे आडंबे ताणें घट केल्यात आनी तुज्या भितर रावतल्या भुरग्यांचेर ताणें आशिर्वाद घाला.